रोकडीच 2027ची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर विरोधी पक्षाच्या युतीविशीं चर्चा सुरू आसा। युतीविशीं चर्चा करपा खातीर काँग्रेसीन समिती स्थापन केल्या। प्रभारी माणिकराव ठाकरे ह्या समितीचो अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, अंजली निंबाळकर, खासदार विर्यातो फर्नांडीस आणि MK शेख ह्या समितीचे वांगडी आसात। 2027च्या वेंचणुकेक भाजपा हरोवपा खातीर काँग्रेसीन आता युती करपा विशीं तयारी दाखयल्या।